नमस्कार. आम्ही आता सध्या जरम्या बुथाचेर आसा आणि जरम्या बुथाचेर माझ्या बरोबर जी टीम आसा ती फाल्यां जे आमचे इलेक्शन जावपाचें आसा लोकसभे खातीर तेजे खातीर एक टीम आयिल्ली आसा आणि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वेगवेगळे तरेचे इनिशिएटिव्ह घेता. तेतूंतलोच एक इनिशिएटिव्ह म्हटल्यार तेंच्यांनी पयलें म्हटल्यार 4-5 दीस पयलीं जे आमचे डिजेबल वोटर्स आसात किंवा 85 इयर्स अबाव जे वोटर्स आसात जाका इलेक्शनाक वोटिंग करपाक लागून त्रास जाता त्यांच्या खातीर खरोखरच बरें पाऊल घेतलें. ते म्हटल्यार त्यांच्या घराघरांनी वचून त्यांची वोटिंग केली. त्याच प्रमाणे आम्ही आज कितलेशेच बूथ पळयले तेतूंतले बायलां खातीर वुमन्स स्पेशल बूथ केला जाका पिंक बूथय म्हणटा. ग्रीन बूथ केला जो इको फ्रेंडली जी आमी झाडां झोडपान जे डेकोरेट केल्लो आसा. यूथ जे आमच्या 18 ते 25 वर्सां भितरले आमचे यूथ आसा ते युथां खातीर तेंच्यांनी एक स्पेशल बूथ तयार केल्लो आसा आणि तेका बलून्स घालून खूपशे अशें डेकोरेशन केल्लें आसा. आणि सगळ्यात व्हडली गजाल म्हटल्यार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान ह्यो फक्त इलेक्शनाचेरच कॉन्सन्ट्रेट न करता आमचे नेचर कशें राखून दवरपाचें तेचे वेगळे एक्झाम्पल आमच्या समोर दवरलेले आसा. ते म्हटल्यार प्रत्येक बुथार तेंच्यांनी 4-4 झाडां दिल्ली आसा आणि 1 वोट 1 प्लांट ह्या इनिशिएटिव्ह अंडर ह्या बॅनरा अंडर तेंच्यांनी आयज जी टीम आसा तेंच्यांनी प्रत्येक बुथार वचून झाडां लायिल्ली आसा. आणि त्या झाडांचे आमच्या एनवायरमेंटा खातीर ती झाडां कितलो फायदेशीर आसा हें तुमकां खबर आसा. सध्या हीट जाता आमकां गोंयान टेम्परेचर 40 डिग्री मेरेन पावल्लें आसा आणि तेतूनच इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे झाडां लावपा सारखे इनिशिएटिव्ह घेता तेका लागून खरोखरच ही बऱ्याची गजाल. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.